ते वेसल कितें ब्लास्ट जालो आनी तें कितें जालें जाल्यार आख्खे इंडियेचे टुरिजम इफेक्ट जातले. नॉट ओन्ली गोवा, आख्खे वर्ल्डाच्यान एडवायजरी वतल्यो. आनी हो इतलो बेजबाबदार मुख्यमंत्री स्टेटमेंटाचेर स्टेटमेंट करता. एक्चुअली ह्यो सगळ्यो कृती आसात त्यो कृती एंटी नॅशनल, करप्शन एंड एंटी नॅशनल. त्या हेजेर मुख्यमंत्र्यान कांयच उलयलें ना. आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्यान MPTच्या चेअरमॅना कडेन मिटींग केली, म्हाका आयको आयलें त्या प्रमाणे MPT चेअरमॅनान डायरेक्ट सांगलां की मिलिंद नायक डायरेक्ट इनवॉल्व जाता म्हणून. ती आमी शिफ्ट करपाक सोदताले आनी तुजो मिनिस्टरान आमकां थंय आडयलें म्हणून हें करपाक. आनी मुख्यमंत्री हाका डिफेंड करपाक वयता. म्हणजे पयशे आसता, इलेक्शन आसता तेन्ना तुमकां भारत माता दिश्टी पडटा आनी ना तेन्ना तुमकां पयशे दिश्टी पडटा. हे जितले इनवॉल्व आसात तेंचेर सगळ्यांचेर कित्याक फायल केलें ना देशद्रोहीचो काम? जेन्ना तुमची बोट ओरिजिनेट जाता पाकिस्ताना साकून, हे सगळे इनवॉल्व कोण आसा तांकां बूक जावपाक. पूण मुख्यमंत्री MPT चेअरमॅनाक भिता, कारण MPT चेअरमॅना कडेन खुबशे गुपीत आसा म्हणून ताका तो बूक करपाक सोदना ह्या हितून.